गोंयांत स्वधर्म आणि हिंदू धर्म तिगोवन दवरपाचें काम छत्रपती शिवाजी महाराजान आणि छत्रपती संभाजी महाराजान केले। गोंयच्या भुरग्यांक इतिहासा विशीं आत्मीयता निर्माण जावची हे नदरेन गोंयभर शिवजयंती मनयतात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सर्वसमावेशक धोरणाक लागून पुराय संवसारांत हे व्यक्तिमत्व आदर मेळोवपाक शकले हे गोंयांतल्या भुरग्यांक कळपाक जाय अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। शिवभक्तांनी गोंयांत शुक्रारा 19वेर गोंयभर शिवजयंतीच्यो कार्यावळी व्हडा उमेदीन घडोवन हाडल्यो। ह्या निमतान कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी समाज वावुरप्यांनी कार्यावळींनी वांटो घेत शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची गाथा मांडली। आदी पळोवया फोंड्याचो सुवाळो। राजीव कला मंदिराकडल्यान शिवप्रतिमेची आदी मिरवणूक काढली आणि उपरांत फोंडे फार्मागुडयेच्या किल्ल्यार जयंतीचो सुवाळो जालो। तेतून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, फोंड्याचो आमदार रवी नायक आणि हेर मानेस्तांनी वांटो घेतलो। शिवाजी महाराजांच्यो घोषणा आणि ढोल ताशांच्या गजरान पुराय वाठार उमेदीन सळसळटालो। शिवभक्त आणि इतिहास व पुराय राज्यात परत एकदा जागरूक जावचो, परत एकदा लोकांच्या मनात आदर शिवाजी महाराजांच्या प्रती व परत एकदा निर्माण जावचो हाच्याच खातीर शिवजयंती ही आमी पुराय राज्यभर साजरी करता। अशी छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्यांनी म्हणजे फक्त महाराष्ट्रात न्ही तर पुराय देशभर म्हणजे स्वधर्म हिंदू धर्म टिकोवपा खातीर तांच्यांनी केल्लें कार्य हे सर्वश्रुत आसा। आणि गोमंतकात तर आमी जे म्हणटा की स्वधर्म आणि हिंदू धर्म जर तांच्यांनी टिकोवन दवरपाचें काम सगळ्यात व्हडलें जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते छत्रपती शिवाजी महाराजान केलें, छत्रपती संभाजी महाराजान केलें। सुंदर विचार शिवचरित्राचा जर आपण अभ्यास जर केला तर मला वाटतं या गोमंतकातच नव्हे तर संपूर्ण भारत हा महाशक्तिशाली होणार। कारण ज्या राज्याची प्रतिमा संबंध विश्ववंदनीय आहे, ज्याचे विचार ज्यांची विचार प्रणाली सर्वांना सामावून घेण्याची ताकद त्यावेळी होती। दिवचलच्या शिवभक्तांनी दिवचले शिवजयंती उमेदीन मनयली। थंय लेगीत बायलांचे ढोल ताशा पथक लोकांचे आकर्षण थारलें। सभापती आणि दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकारान शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक फुलां हार घालून अभिवादन केलें। पुराय दिवचलभर शिवभक्तांनी मिरवणूक काढली। मुरगांवच्या किल्ल्यार मुरगांव युवा मोर्चा आणि थळाव्या शिवभक्तांनी एकठांय येत शिवजयंती मनयली। हांगा जाल्यार तिरंगोय हुबताना दिश्टी पडलो। महाराष्ट्रच न्हय तर गोंया बरोबर भारताचें नांव अजरावर केल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचो इतिहास पाठ्यपुस्तकांतल्यान येवपाक जाय, शिवसमर्थकांचें हें मत। आयच्या भुरग्यांक खरो शिवाजी कळचो अशें शिव अभ्यासकांक दिसता। पळयात बाळ्ळेची शिवजयंती। आमकां सगळ्यांक सांगपाक जाय की आमी शिवजयंती साजरी करपा फाटलो उद्देश की गोंयांक जावं महाराष्ट्राक आमचे इंडिये खातीर शिवाजीन भरपूर काम केल्लें आसा आनी तेका हांगा मानाचो मुद्र आसा। तेन्ना सरकारान शिवाजी बद्दल जे पयलीं जे हें आसलें लेसन आसलें जावं आमचे इतिहासा भितर जें आसलें तें परती कंटिन्यू करचें। पण शिवाजीचें जें कर्तव्य, शिवाजीन कितें केलां, शिवाजीन गड केले, शिवाजीन खंय कितें केलां ते त्या हितून येवंक जाय आनी ह्या भुरग्यांक मुखार कळपा जाय शिवाजी भशेन आमी जावचे। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक, दिवचलच्यान महेश गोवेकार, मुरगांवच्यान हिरू महाले आणि बाळ्ळीच्यान रमेश नायक रावत।